Honorable members, Honorable Speaker. Question number 1, Sri Wenzi Vegas. I'd like to take question number 1C. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, आम जेन्ना एलोक्यू मागताय तेन्ना आम करेक्ट आन्सर्स सदां चिंतताय की करेक्ट आन्सर्स मेळटले म्हूण. आज हे एलेक्यू आम जेन्ना मागिलां आमकां दिलां की 381 buildings, structures that are in bad condition, dilapidated. So Speaker sir, तितून 3 buildings जी हाय, that is number 35 primary and 35 number of primary and higher secondary schools आहे. 3 categories केले. 17 police station आहे. 13 primary आणि urban health centers आहे. Speaker sir, social welfare building, जिंग senior citizen, widows आणि जे डेली बेसिस जे PWD विजिट कोताय ते आहे. We had asked for what type of damage, number of persons occupying these premises, date, and since when the premises and the structures was found bad. Answer येता Speaker sir, फकत year. Reply is given that only the year. And at some places, Speaker sir, it is mentioned open to public. Answer मागील कितें, पूण answer येता इतलेंच. आणि number of occupants is not given, Speaker sir. Now, there is a building of the social welfare which is under the heritage structure mentioned at serial number 24, first page area, which shows that the year of identification of bad conditions, which is called as dilapidated, is shown as 2024. And number of persons occupying the building is not given. 2024 तुमगे reply दाखवता आताचो की number of persons in the building occupied is not given, and it is mentioned that it is open to public. आता हेच क्वेश्चन 2023 आमी GAD को मागलोले आणि GAD आमकां रिप्लाय दिलो वेर इन द सेम बिल्डिंग इट इज मेन्शन दॅट दिस कंडिशन इज फ्रॉम 2020 विथ 200 and officials occupying it. जरी तरी आम GAD गे रिप्लाय चोयलो जाल्यार आमकां दाखयता की 250 officials are occupying that building आणि इट इज शोईंग दॅट 2020 सावन हें बॅड आहा. आतां 2024 दाखयता की 2024 सावन बॅड आहा. 2023 दाखयता की 2020 सावन बॅड आहा. 250 officials are there beneficiaries of the social welfare schemes which are senior citizens, widows, persons of disabilities who are visiting these buildings on a daily basis, Speaker sir. And म्हाका दिसता 300-350 सद्दां लोक येताच थिंगा. सो Speaker sir, आम जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा, प्रश्न विचार ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा तेन्ना गव्हर्नमेंट जाग जाता आणि कित्याक आन्सर दिता. सो स्पेसिफिक क्वेश्चन Speaker sir, वेंजी तुका प्रश्नाचे उत्तर दिल्लें आसा. स्पेसिफिक तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. Why the PWD is not aware of the building which was declared that it is in bad deteriorating condition in 2020 with 200 officials occupying the same? When will the government create a comprehensive structure for this and the safety audit? PWD कित्याक खबर ना 2020 की हे बिल्डिंग आसलें म्हणून आतां 2024 हो आन्सर कित्याक दिता? डोंट यू थिंक दिस इज अ सिरियस थिंग Speaker sir? सिनियर सिटीजन्स येत थिंगा, इतलो लोक येता आनी तुमकां खबर ना? प्रश्न जालो तुजो. विचारलें PWD कित्याक खबर ना की 2020 कितें आन्सर दिल्लो GADन आणि आतां PWD कितें आन्सर दिता? हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? आणि ह्या स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? हे स्पेसिफिक स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? स्पीकर सर, आमचे PWD हे डिपार्टमेंट सरकाराच्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स मेंटेन करप, रिपेर करप हाज्या खातीर काम करता. तो PWDक जर विचारपाक लागलो त्या बिल्डिंगेन कितले लोक बसता ते PWD तुका सांगू शकचे ना. एक गजाल मुद्दा त्या बिल्डिंगेचो स्ट्रक्चर कसो आसा, तिजे रिपेर केन्ना करपाचें, कितें, ओके, बाकीचें सगळें तिजो एस्टिमेट हें सगळें काम PWDचें सांगपाचें आसा. GADन उत्तर दिलां तें बरोबर आसा, कारण GAD एक्चुली त्या डिपार्टमेंटांत लोक कितले बसता हें सगळें कन्सिडर करून बिल्डिंग खंयची कोणाक दिवपाची, कितें करपाचें आनी तें परत कळोवपाचें. बट
ताच्या खातीरूच तुका सांगता आमी 24 जुलय 2023 एक रिपेर मेंटेनन्स एंड अपटेकिंग ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग हे सर्क्युलर काडलें आनी त्या सर्क्युलर काडल्या प्रमाणे सगळ्यो बिल्डिंगेचो डिझायन कसो आहा कितें आहा हें सगळें कळयलें. तितूरूच आमी म्हणजे मागीर आमच्या एग्जिक्युटीव डिपार्टमेंटांनी क्लायंट डिपार्टमेंटाक इज अ इंटिमेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्री मान्सून वर्क पोस्ट मान्सून वर्क तें काडलें. तांकांच परत फॉर्म दिला कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें म्हणून क्लायंट डिपार्टमेंटान एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंटाक फक्त रिक्वेस्ट ऑफ मेंटेनन्सची एक आमी रुटीनली बरोवपाचें केलां आनी एक ताका सरळ तांच्यांनी कितें कितें आपल्याक भितर जाय चेंजीस कितें आसत जाल्यार ते जाय ते सजेस्ट करपाचें आनी तेज्या प्रमाणे त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव जे आसा पळय न्हू तें एप्रुवल घेता. स्पीकर सर आमी आनी एकूय सर्क्युलर काडलो आमी अकॉर्डिंग टू डॅट फायनान्शियल इयर 24-25 PWD डिपार्टमेंटाक थोडेशें आनीक स्ट्रेंथन करून सगळी फायनान्शियल पावर्स आनी बजेट्स हो PWD डिपार्टमेंटा कडेन दिलो जेणे करून परत 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 फायली घेवपाक नाका म्हणून हें डिसिजन घेतलें. आनी आमी काही इनिशिएटिव्स वीच इज प्रोपोज्ड बाय टू इमिडिएट अपकीप रिपेर मेंटेनन्स ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट हाज्या खातीरय आमी काम केलां. त्या खातीर तेज्या पयलीं वयता आसतना हांव ताका एकूच गजाल म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेणी म्हाका सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेचें विचारलें आनी सुरवातीक पूर्ण गोंयच्या बिल्डिंगो सगळ्यो ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रश्न तेणी विचारला आनी ताका डिटेलान आन्सरूय दिला स्पीकर सर. पूर्णता म्हणजे गोंयांत जितक्यो बिल्डिंगो PWD डिपार्टमेंट पळयता पळय न्ही असो तेजो सामको वेग क्वेश्चन आसा. मागीर ती प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमच्या एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डिंग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंग आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमच्या कडेन 129 बिल्डिंग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डिंग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डिंग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डिंग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आतां मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डिंग आसा. टोटल आमी आतां स्ट्रॅटेजीक प्लॅन्स इट इज इमिडिएट एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स रिपेर्स 31 मार्च 2025 पर्यंत हांचो रिपेर आनी मेंटेनन्स सगळो हातान हेरिटेज बिल्डिंगेचो पयलीं घेतला. मॉडरेट आनी ऑनगोईंग वर्क आसा पळय न्ही तांचोय बी 31/5/2025 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. नॉर्मली आमच्या कडेन ह्या पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्स म्हणजे 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही हें काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलें. ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला. आमी 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली. परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डिंग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हें आमी तयार केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली तांणी जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेअराच्या बिल्डिंगेचेर. ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जें डिसिजन घेतलां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता. फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला आनी ती बिल्डिंग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्ट कारण ती सेंट्रली लोकेटेड आसा तें तितें मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्नीश करून आमी बिल्डिंग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले. फकत आन्सराचेर एकूय याद करपाक सोदिता की इन ये 23 जो रिपोर्ट दाखयता GADलो इट सेज दॅट द स्ट्रक्चर इज ओल्ड अँड वीक फ्रॉम 2020. I only want to bring it to your notice that your government has failed from 2020 till today to do all these repair works and also giving a wrong answer. तूं आज सारको करतलो तें बरें. Just I want to point out the failure of this. I will go to my second supplementary, Speaker sir. Speaker sir, my reply shows
फॉर एग्जाम्पल सिरियल नंबर 28 हांव थोड्यो बॅकग्रावंड दिता आनी हांव क्वेश्चनाचेर येता. 28 दाखयता ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डींग बॅड कंडिशन एंड इट इज ऑक्युपायड. सिरियल नंबर 101 रवींद्र भवन बिल्डींग इट इज शोईंग ऑक्युपायड बॅड कंडिशन. मतानी सल्दाना बिल्डींग ऑक्युपायड बॅड कंडिशन. सिव्हिल अँड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ऑक्युपायड बॅड कंडिशन. ITI building occupied but in bad condition. Hospicio hospital complex serial number 128 also showing it is occupied but it is in bad condition. TB hospital, government rest house Month Hill, multi-purpose high school, old collectorate building, district fire station. Speaker sir, Goa Engineering College. Speaker sir, you soglyo occupied but it is showing it is in bad condition, repair work korpacha, but it is occupied. That means there is a danger ki kennai kite जावपा शकता. This shows that from schools to colleges, from administrative offices to health centers and cultural institutions of fire stations, all buildings are in a bad situations, but they are occupied. That's structural stability काय ना. My specific question, Speaker sir. In August 2023, the reply given to us stated that old GMC building, that is the Mackness Palace, were identified as bad condition in the year November 2019. O जागो हुंचो जे आमगेले IFI host जाता ते बिल्डिंगा गजाली. These buildings host this IFI festival, film festival. Now, the IFI was hosted in such a dilapidated structure from 2019 to 2023. मुर्चे आम आयडेंटिफाय केला तें बिल्डींग सारकें ना, तें मोडो शकता. हें जाण आसतनाच आमी 2019 ते 2023 आम IFI कंडक्ट केलें. जो जितलो लोक येलो भायरसून सगल्याक हेंकां आमी एट रिस्क घायले. तें वगत कितें जाल्लें पडलें जाल्यार स्टेटाचें येता आसलें हें आम चालू दवरलें. नाही, सगळ्या बिल्डिंगाचे नांवां सकट तुका लिस्ट दिल्लें आसलें रे. जी तुका कितें विचारपाक स्पीकर हांव मातसो इंटरप्ट करता तेका. तो बिल्डिंगेचें नांव वाचता आनी बॅड कंडिशन. मातानी सल्डना कॉम्प्लेक्स इज द साऊथ गोवा कॉम्प्लेक्स. आमचो कलेक्टर साऊथ आनी बाकीची न्यू बिल्डिंग लेटेस्ट न्यू बिल्डिंग. ओके, तो बॅड कंडिशन जे म्हणटा पळय न्ही, तो इंजिनियर तेणी वचून पळयला. तुगे रिप्लाया प्रमाणे आय हॅव रेड विथ द इंडेक्स. यू चेक युअर रिप्लाय. आयच रिप्लाय 2024 रिप्लाया तूं आतां हुंच बिल्डिंग सांगता सांग. आय हॅव टोल्ड यू. वेंजी बाब तुजो प्रश्न कितें विचार न्ही. ही इज आस्किंग मी अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. आय एम रिप्लायिंग टू हिम. नाही तुवें जो उल्लेख केलो तांणी सल्दाना बिल्डिंग तुवें न्यू कलेक्टरेट बिल्डिंग 111 चोय तुगे रिपोर्टाचेर चोय. ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन. लेट मी डिस्कस विथ हिम. चोय 111 कितें बरयलें थिंगा? occupied aha, open to public. What is the meaning of this? Electorate building is some bad condition. What is the LAQ? These are the list of buildings which need repairs, which are in bad condition and which need repairs. But todi पण तुम्ही दाखवलो on the basis of this. What I'm trying to tell you is, ही सगळी तुगेली बिल्डिंग आज occupied आहे, but they are showing that the repair work has to be done. There is a threat. वेंजी बाब आता हजारांनी बिल्डिंग आसपय न्ही, तातूंत तुका खंयच्यो विचारपाक जाय, काय खंयच्या जें जाय तो विचार न्ही तूं. स्पेसिफिक क्वेश्चन. मॅकनेस पॅलेस हें जें बिल्डिंग आहा जिंगा आमी IFI सेलिब्रेट कोत्ताय 2019 2023 इतलीं वर्सां केलीं, पूण हें बिल्डिंग इज शोईंग इट इज इन अ बॅड कंडिशन. नाव इज दीस बिल्डिंग सेफ नाव टू कंडक्ट द नेक्स्ट IFI? Is this building safe? And if it is safe, then why is it coming in this list? And when are you going to do the repairs for the building to ensure that all international delegates who come over there are safe? Speaker sir, दोन तरेन आसता. एक इट इज अ स्ट्रक्चरल ऑडिट करता बिल्डिंगेचे, आनी दुसरें हाऊसकीपिंग एंड मेंटेनन्स, म्हणजे तेजो रुटीनली बाकीचो जो आहा पळय न्ही इंटेरियर स्ट्रक्चर्स बाकीच्या हेच्या बाबतीत. एकदा स्ट्रक्चरली ऑडिट बिल्डिंग स्ट्रॉंग आसा म्हणून सांगली, घडये कदाचित त्या डिपार्टमेंटात आपले क्लिनिनेस आनी बाकीचो जर नासत जाल्यार ते अप टू डेट नासत जाल्यार तांचो रिमार्क कितें आसूं शकता. पण हाजो अर्थ ती स्ट्रक्चरली बिल्डिंग आमी त्या खातीर हांवें ताका पयलींच लिस्ट वाचून दाखयलें. 110 बिल्डिंगो सुमार ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मोडपाच्यो आसा म्हणून. हांवें ताका तेंच सांगलें, तितक्यो 110 बिल्डिंग टू बी डेमोलिश्ड. रेस्ट ऑल बिल्डिंग आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग. आतां रुटीन ज्यो खंयच्यो आसा तेणी ज्यो सगळ्या बिल्डिंगेचें नांव आसलें इट इज एन ओपन फॉर द पब्लीक, म्हणजे रुटीन पब्लीक जी आसा त्या बिल्डिंगेनी येता. एखाद्या वेळी थंयसरलो मेंटेनन्स जाका आमी म्हणटा हाऊसकीपिंग मेंटेनन्स तो कदाचित हेवटेन तेवटेन आसत, बट आमी
डे टू डे बेसिसचेर आमी ताका सांगला हावजकीपिंग एजन्सीज ह्यो प्रत्येक हितूर आसा आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स किंवा बाकीचे सगळे हे थंयसर आसता प्रत्येक बिल्डिंगेचो आमी ऑडिट करता आनी ताज्या उपरांत आमी डिसायड करता आनी तिजो मेजर मेंटेनन्स जर घेवपाचो आसत जाल्यार सोशल वेलफेराची जशी शिफ्ट करपाची आसा त्या पद्दतीन शिफ्ट करता फॉर एग्जाम्पल मातांनी साल्डणा हेका मेजर मेंटेनन्स ना हेका मायनर मेंटेनन्स आसतलो म्हणजे खंय तरी पेंटिंग्स आसतले खंयचे तरी टॉयलेट्स अपडेट करपाचे आसतले हेजो मॅकनीज पॅलेस आसतलो मॅकनीज पॅलेस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग बिल्डींग तिका कदाचित मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इफीच्या पयलीं दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स हो एवरी इफीच्या पयलीं ताका केलो वता पेंट केले वता तेजे कर्टन रेज केले वता टॉयलेट्स रिपेर केले वता इट इज अ मायनर मेंटेनन्स इट ऑलवेज टेक्स आनी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां जेन्ना घेवपाक जाय तेन्ना ताका अपडेट करता आमी हांव तुवें आन्सर लास्ट क्वेश्चन तुजो विचार तुवें म्हणला ते बिल्डिंगाचे म्हणजे मेंटेनन्स तुजो लास्ट प्रश्न विचार 2024 लिस्टार ते ना तुवें जर त्या बिल्डिंगा मेंटेनन्स केला कित केला केन्ना केला कितलो कॉस्ट तुवें मातशें फ्लोर ऑफ द हावजाचेर दाखोवन दिचें स्पेशली दिस बिल्डिंग PWD इज नॉट ओनली द डिपार्टमेंट टू मेंटेन एकदां हें काम आमच्या GSIDCच्या वतीनूय करता त्या खातीर हें काम तेणी PWDक प्रश्न विचारला इफीच्या पयलीं बाकीचें काम जें आसा पळय न्ही GSIDC एजन्सी करता हांगा जर करूंक ना जाल्यार ते GSIDCन केलां काम तुका ते PWDच्या कामांनी कशें मेळटलें वी हॅव डन थ्रू द GSIDC आमकां आनी एक एलिक्यू दाखयलोले हा दॅट देर इज नो रिपेअर वर्क ऑपोजिशन लीडर युडी आलेमांव तुजो प्रश्न विचार आनी एक क्वेश्चन जॉइंट क्वेश्चन तो तुमचो जॉइंट क्वेश्चन आसा जेन्ना हांव जाता तुका हांव 3 जेन्ना क्वेश्चन उबो रावता तेन्ना तूं म्हाका 3 क्वेश्चन तुका 3 question जाले तूं म्हाका केन्ना दिल ना रेस्ट एवरीबडी गेट्स डोंट यू थिंक दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज सर तुका ऑथॉरिटी आहा दॅट डज नॉट मीन्स बिकॉज सर विचार लास्ट क्वेश्चन विचार एक प्रश्न आमकां विचार बिकॉज सर हांव मुगे 3 सप्लिमेंट न्ही ऑपोजिशन लीडर एक कितकोन लास्ट विचार तुजो The list provided to us in 2023 showed 167 structures are dilapidated conditions. The number has gone up to 381 now. Poil dakhile 167 ant zalai 381. This shows that these conditions of the buildings are only growing. Kami jainai wadot aha. When will the government conduct a comprehensive audit and submit the report of the structural and safety audits of all these buildings and ensure that there are zero buildings coming up for maintenance? When can the government come with this planning report? Time frame. स्पीकर सर तो सांगता झिरो बिल्डींग कमींग फॉर द मेंटेनन्स हे केन्ना जातलें काय म्हणून हे कशें शक्य आसा आतां पयलीं एक बिल्डींग जे रिपेर करतले तिका 5 वर्सां जाल्या उपरांत तिका परत रिपेरींग लागतलें मरे तो इट इज एन कंटिन्युअस प्रोसेस I am asking about your intention. Intention means report. तुका इंटेंशन ना तुका प्लॅनिंग ना रिपोर्ट ना ते मागी प्रोसेस डिफरंट शो मी अ प्लॅन ये टर्मा जातले 2027 आम येल मुट्रे आम करपाचे शो मी योर प्लॅन नाजाल्यार 2027 आम प्लॅन दाखोयता स्पीकर सर कित्याक आवाज रे बाबा शेड्यूल आहा तुका विचारपाक इतली बिल्डिंगा वायट कंडिशन सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर इन द बॅड कंडिशन वी डू नॉट हॅव अ प्लॅन झिरो करपाक जायना म्हणटाय अरे मुख्यमंत्री तुका मुख्यमंत्री उत्तर नाका हो जे सांगता पळय स्पीकर सर न्ही ती AI टेक्नॉलॉजी कितें तरी वापरता म्हणून सांगता घुसपायन AI येयलो ही फकाण करपा न्हू व्हेरी सिरियस स्पीकर सर इफ ही जाता सो जर कितें पडले आयुष्याक लायफ प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर एक सांगता वेंदी गिव अ प्लॅन बस स्पीकर सर हांवें ताका सांगला कॉम्प्रेहेन्सीव रिपोर्ट हांवें सगळ्या बिल्डिंगेचो तयार केला तुका जाय जाल्यार हांव सर्क्युलेट करता कितल्यो बिल्डिंगो पूर्ण गोंयांत आसा कितल्याचे ऑडिट केला कितल्याचे कितें आनी केन्ना पर्यंत करतो डेट वायज हांवें तुका एकदां सांगलें केन्ना ह्यो बिल्डिंग सेफ जातल्यो तू रिटायर्ड जाच पयलीं जातल्यो हांव रिटायर्ड जाच पयलीं जातल्यो केन्ना त्यो सेफ जातल्यो व्हॉट इज युअर प्लॅन स्पीकर सर तुका ऑरस लागत या 10 वर्स लागत बट मेक अ प्लॅन टू फॉलो एनजी वेगात बसून घेत स्पीकर सर अनसेफ असलेल्यो 110 बिल्डिंगो आमी मोडून उडयतले एकूय बिल्डिंग केन्ना देखून केन्ना अरे बसून घेत अरे गिव अस अ टाइम फ्रेम गिव अस एनजी वेगास बसून घेत स्पीकर सर आमी अनसेफ असलेली बिल्डिंग जी आसा पळय न्हू हितूर लोकांक वापरपाक आनी स्टाफाक वापरपाक एलाव करिना म्हणून आमी 110 बिल्डिंगो आमी शॉर्टलिस्ट केल्या आनी त्यो लोकांक वचपाच्यो बॅन केल्या हांव तुका केन्ना न्ही टायम टू टायम आमकां जे दिसा कळ्ळी ही बिल्डिंग अनसेफ आसा आमी तेच दिसा ती बिल्डिंग बंद करता
आमगे सोमतेच एकदां ऑडिट केलें अनसेफ आसा म्हणून केलें काय आमी बंद करता. आतां थोड्या दिसांनी आनीक मेजर बिल्डींग ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो अनसेफ डिक्लेअर करून त्यो बंद करपाच्या, थोड्या टेनंटांक बीन भायर काडपाच्या. थोडे टेनंट भायर सरना म्हणून उरल्या. तूं जें सांगता पळय न्ही हांव आनी तूं उलयलें म्हणून जायना, ताका प्रोसेस कंप्लीट करचो पडटा. आनी ताकाच लागून 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क्स हेजे आमी फायनलायज करतले 31/10/2024 पर्यंत. इट इज एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क. आनी 31/11/2024 पर्यंत परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डींग वर्क हो फायनल प्लॅन आहा आमचो. आनी त्याच्यानुसार आमी सर्क्युलरूय काडला. आनी त्याच खातीर वेगवेगळ्यो डेट्स ज्यो आत्तां हांवें दिल्या तेजो प्लॅन जो आहा पळय न्ही इमिडिएट, मॉडरेट, नॉर्मल हें सगळें काम आमी आसा तशें ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट केला, तेजो प्लॅन रेडी केला. आनी म्हणून ताका सांगला की आमी इट इज प्रपोज टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ द बिल्डींग बाय डिसेंबर 2024. ओके, अँड टू कंप्लीट द तालुका वायज डिटेल स्टडी बाय मार्च 2025. धाकटी बिल्डींग सुद्दां जी आहा पळय न्ही तेजो स्टडी करून आमी सगळें काम जें आसा पळय कंप्लीट करतले. तेजो NDT टेस्ट जी ती नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट हे कंप्लीट करून घेतले. त्या ती ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन सगळ्यो व्हेरीफाय करून तेजो रिपोर्ट हो तयार करता. आनी तो रिपोर्ट Yes, तयार Shri- करून खंयचे Uriel preparation Ma'am. करपाचे ते करता. Because I'll be very एक मरे एकच म्हणट बस. एक मरे 4 जाण तुमी क्वेश्चन घालता. एक क्वेश्चनाक जर तुमी एकटोच जर 20-30 मिनट घेतली एक क्वेश्चन एक चलोवपाक तुका कितें? बिल्डिंग कसा आहे काही जे- पयलो ना, विचारता हांव- तेका- ताका Going free, ताका everyone building, sir. ताका एक मर्यादा आमी सांबाळची पडटली. युरियल मॅम. स्पीकर सर बोस माझे सर एकूच मिनिट. स्पीकर सर जेन्ना 4 जाण प्रश्न घालता मेन प्रश्न जो घालपी आसता ताका तुमी 3 प्रश्न अकॉर्डिंग टू रूल दिवं बाकीच्यांक एक दिवपाचो. अदरवायज बाकीच्यांचे प्रश्न नाही, दिवचे. बाकी एक दिता पण हे आणि तांको change केले. युरियल मॅम तीन. तुम्ही घ्या तुमचे प्रश्न घ्या. क्वीन सार पांदा विचारा, आवाज ये. येता नाही. तू स्पीकर सर तो हाजे नंतर सेक्रेटरी एक लक्षात दवर हाजे नंतर 4 आम्ही Share केला. तू डिक्टेशन दिता. माझा एक्सपिरियन्स हांवें शेअर dictation केला दिता. बिंग अ स्पीकर. Speaker sir. कोण दिवं शकना. स्पीकर सर आता हो प्रश्न पळा जो बाब बेंझीन मांडला जॉईंट आम्ही घातला. दिस इज रिलेटिंग टू 381 बिल्डिंग्स एज पर युअर आन्सर. द स्ट्रक्चर्स आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन एज पर वॉट एवर लिस्ट इज गिवन टू अस. 381. आता स्पीकर सर several government primary schools, primary health centers, police stations, Ravindra Bhavan, Matani Saldana complex, urban health center, GEC, फार्मागुडी आणि जायत्यो सगल्यो हे मोस्टली काँग्रेसान बांदलेल्यो जायत बांदलेलो. मुखेलमंत्री म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेल्यो, काँग्रेसान मेजर काँग्रेसीन बांदले ते बरें आहा. तूं काय बांदलो ना म्हणटा. ना मरे. स्पीकर सर आतां एक अरे भाऊसाहेब एक बांदोडकरान बांदलेल्यो. स्पीकर सर अरे जेत स्पीकर सर फोन करपा लाय मातशें. अरे भाऊन बांदलेल्यो. दोतोर बरें. चंद्रकांत शेट्टे विचार तुमचा प्रश्न. आता MG वयतायत रे. स्पीकर सर भाऊन बांदलेल्यो. आता हे जे 381 स्ट्रक्चर आहले ओके मुखेलमंत्री बाबा ऐकता 381 स्ट्रक्चर तुवें दिला एज पर दिस लिस्ट that these are unsafe. Now I'll give you the answer that you gave me last year. Last year the same question minister was different but minister ना हिंगा तू हाडपा सोदी तुम आयकिला ना. स्पीकर सर हिंगा दिला आन्सर 167 बिल्डिंग आर unsafe. So ह्या वर्साक 381 गेल ते वर्सा 167. 381 minus 167 किती जाले 214. सो एक वर्सांनी 214 बिल्डिंग अनसेफ जाल्यो. सो वॉट डज दीस प्रूव? वॉट इज द लॉजीक? एक वर्सा गेल ते वर्सा 167 आहले हे वर्सा 381. Because what is the reason for increase of this number of cases? Whether the department is seriously looking at it, बिस्ते वेग आमकां आन्सर दिताय. Whether you have the funds, do you have the funds to maintain, repair all these buildings? Because hui na hui प्रश्न जेन्ना आमी विचारता it is with the safety of the people, safety of the people, safety of the buildings. आतां स्पीकर सर मंत्री मुखेलमंत्री सांगपाक जाय. सी I had also asked a question whether this is safe. But ते सिक्रेट स्पाय ह्या भाशेन तुमी हेजोय आन्सर दिल ना. ह्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्स सेवा हांवें सांगलो स्पीकर सर आमी क्वेश्चन मागलो हें आन्सर दिल ना कित्याक हें स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें ना.
हें आमी RTI ऑलरेडी घातलां, जालें ना स्ट्रक्चरल ऑडिट. सो बेसीक क्वेश्चन इज दॅट जें आनी एक सांगपाक सोदता तुका, वी हॅड आस्क्ड ऑल्सो अबाउट लॉसीस incurred to human lives, properties, documents, assets, equipment, leakages, floorings, development and cracks from 2020 till date. And that's because sir, म्हाका उत्तर जें एकू इंचान हांव सप्लिमेंटरी तेजेर तूं सारको आन्सर दी. जें उत्तर मेळ्ळा, ओन्ली 3 incidents जाले म्हूण सांगता तुगे उत्तर एज पर युअर रिप्लाय. वॉट इट सेज, collapse of slab at Kala Academy, collapse of wall at Urban Health Center, Modgaon, collapse of RCC Chajja at open courtyard area of Hospicio Hospital. These are the people that leakage bhi hai. Because of what about into the social welfare building e kain dil na zap? What is the status? What about ceiling at the university pool Kosodol thing, chemistry lab? What about ceiling of premises near Bicholi? What about Margaon je leakage zada? So High Court building we leakage zada. I had asked specifically. So Mukhyamantri Bab, my question to you is that this is a very serious issue. The department needs to look at it. You cannot wake up after 2020. Ami PWD, our party, Janna Gelle, we met the Honorable Chief Engineer. At that time, after which 10 days from that, he issued a circular. From 2020, check kor, date check kor. After 2020, if these things are so serious, I believe, do you have the funds? If you have the funds, how will you manage it? Through GSIDC, through PWD, through whichever means. Let us not put the life of the people at risk. जे वेन्स इन गाला इफी डेलिगेट्स जाता, इट्स अ वेरी सिरियस थिंग. आख्खो गोंय बोर, देश बोर, जग बोर बोवाड जाता. प्रश्न मुगेलो जो आहलो की ते 167 गेल ते वर्सा दिल्ले, ते आतां 381 जाली. सो 214 बिल्डिंग एक वर्सा अनसेफ जाले. हे बिल्डिंग सेफ आहा काय कितें? आनी मुखार तुगेलो प्लॅन कितें आहा? देर आर सी हे जे तूं एमजीन बांदलोलें, काँग्रेसीन बांदलोलें, इतलें बांदलोलें, आतां तें तूं मेंटेन कर. ऑपोजिशन लिडर तुवें प्रश्न कितें नेमको? प्रश्न विचार न्ही, हे सगळें गुणान प्रश्न आहा. मुखेलमंत्रीन हांकां जाप दिची, केन्ना हे बिल्डिंग सेफ जातले? डू यू हॅव अ प्लॅन? डू यू हॅव द फंड? लेट हिम टेल अस. स्पीकर सर, इतके दीस सांगतालो तो हांव गुणयता म्हणून, आतां तोच गुणोवंक लागलो. गुणोवन प्रश्न विचारपाक लागलो. म्हाका दिसता 15 दीस घुवला काय खबर ना म्हाका. तेणी जो पयलो प्रश्न विचारलो, तुज्या कडेन फंड प्रोविजन केला काय कितें? स्पीकर सर, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस हावज आमी 600 crores ऑफ रुपीज हाज्या खातीर प्रोविजन केलां. 600 कोटी रुपया ज्यो सगळ्यो बिल्डींग रिपेर, नवीन बांदपाक हे सगळ्या खातीर केल्या. तुवें जो युनिवर्सिटीचो प्रश्न विचारलो, युनिवर्सिटी इज ऑटोनॉमस बॉडी. युनिवर्सिटी स्वता मेंटेनन्स जो आहा तो बाय युनिवर्सिटी करतात. ओके, लागले जाल्यार आमचो टॅक्निकल सपोर्ट आनी बाकीचो सगळो घेता. हांव परतूय तुवें सांगल्या ती गजाल युनिवर्सिटीकूय कळयता. तुवें जो नंबर इन्क्रीज जाता म्हणून सांगलो की फाटले फावटी म्हणजे नंबर आसलो कितलो तो 160 आनी तो आतां 247 वाडलो. 105 बिल्डिंग्स फॉर वर्क इन एडिशनल आनी 246 बिल्डिंग जाल्यो. स्पीकर सर, 381 जाले. गोवा, दमण आनी दीव हे स्वतंत्र जाले 19 डिसेंबर 1961. 14 वर्सां उशीर लागलो आमकां. 15 ऑगस्ट 1947 उपरांत प्रश्न हेजेर कितें आहा? बिल्डिंगो केन्नाच्यान बांदल्यो त्यो सांगपाक जाय मरे म्हाका, म्हणटोनी तो सांगचो पडलो ना. 14 वर्सां उशीर लागलो. 14 वर्सां उसरां आमी स्वतंत्र जाले. आनी ताज्या उपरांत ज्यो बिल्डिंगो थोड्यो पोर्तुगीज रिजिमान ज्यो आसल्यो पळय न्ही, भाऊसाहेब बांदोडकरान तश्योच त्यो कंटिन्यू केल्यो. म्हणजे बऱ्यो बऱ्यो बिल्डिंगो आसल्यो पळय न्ही, त्यो थोड्यो सरकारान घेतल्यो तेन्ना, आनी बऱ्योचश्यो बिल्डिंगो लोकांनीय घेतल्यो थोड्योश्यो. कित्याक तितून हांव वचना. ताज्या उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान बिल्डिंग्स बांदपा खातीर सुरवात केली. तेन्ना सगळे इंजिनियर सगळे भायले येताले. ओके, तरी सुद्दां त्यो ज्यो शाळा बीन बांदलेल्यो पळय न्ही, त्यो अजुनूय स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे हांव मुद्दामून तुका कळपा खातीर सांगता, 1962 म्हाज्या गांवांत बांदलेली शाळा अजुनूय बी तशीच स्ट्रॉंग आसा, फक्त तिजें छप्पर बदललां. 1962 कन्स्ट्रक्शन केल्ली, आयजूय आसा, तश्शें सगळ्यो आसा. म्हणजे ताज्या उपरांत जवळपास 1973 पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरच्या काळात
वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स बांधल्यो 73 नंतरूय उलय जालें ताज्या उपरांत ताई मुख्यमंत्री जाली तिच्या उपरांतूय बी बिल्डिंग्स तुवें बूक रिलीज केल्लो मरे आमगे जो सिनियर आलेलो इतलें केलो मग तुवें रिलीज केलो मरे आनी पोत उलय नाका मातशी जबाब दी आतां तुवें म्हाका रिलीज 60 केल्लो रिलीज कोणान अरे, केल्लो बसून घे. इतलें गोंय केलो मो अपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे अपोजिशन लिडर युरी आलेमांव बसून घेत तुम्ही वदन नासले तो म्हाका म्हणपा तो सांगपा लागलो एमजीपीन काय करूंक ना म्हणून तुम्ही भायर आसले I दोतोरान सेफ केलो तरी wrong. I said काँग्रेसान बांदलोले I didn't say NGP didn't do. तू बीस घुसपाय नाका हें घुसपाय नाका तू बीस स्पीकर सर रॉंग पूल पडलो बीन मरे मागीर तो ती आन्सर दे स्पीकर सर गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ताज्या उपरांत काँग्रेसीनी बिल्डिंग्यो बांदल्यो हांव ना म्हणना काँग्रेसीनी बांदल्यो मरे तूं बेगीन बेगीन कित्याक मारता ताज्या उपरांत मेजर कन्स्ट्रक्शन जे गोंयांत जालां पळय न्ही रे मेजर डेव्हलपमेंट इट इज ड्युरींग द भारतीय जनता पार्टी 2002 म्हणजे GSIDCचें फॉर्मेशन गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें कॉर्पोरेशनूच कित्याक जालें बऱ्यो बिल्डींग फास्ट स्पिडीन बिल्डींग बांदपा खातीरच हें कॉर्पोरेशन जालें आनी त्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत मेजर कॉम्प्लेक्सीस आनी मेजर बिल्डींग ह्यो बांदपाक घेतल्यो तेन्ना फावंडेशन स्टोन घातले त्यो कंप्लिटूय जाल्यो मागीर आनी 12च्या उपरांत कितल्योश्योच तुका आज ज्यो गोंयांत बस एल्टन सांगता मागीर सांग म्हाका ताज्या उपरांत मेजर बिल्डिंग्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो मनोहर पर्रीकराच्या काळांत 2012तल्यान सगळ्यो बांदल्यो 1 मिनीट युरी तूं परत ह्या कॉम्प्लेक्साचो इशू काडटा ह्या कॉम्प्लेक्साचो तुका फक्त घेवंक ना कारण असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचो प्रश्न I had asked PWD about Assembly the complexaचो structure. प्रश्न I had asked आमी- about the structure. अरे लास्ट क्वेश्चन एल्टन डिकोस्टा मुखेलमंत्री जबाब दिला Elton D'Costa, we should not know whether this structure is safe. We should not know. We know about the parliament युरी आलेमांव structure. बसून घेत स्पीकर सर तो रोखडो तुजो सेनापती उठ्ठा मरे रोखडो एल्टन डिकोस्टा Because तेगे joint हा question. अरे तू answer दिला No. केन्ना कोतलो? विचार तुजो प्रश्न मुख्यमंत्री आपला Will you- सेनापती राव फाटल्यान मरे. दवरला राव. तुगे हाटल्यान नाला तो काबराल बाब पयलू उठ्ठालो तुगे सेनापती तुवें ताका हाटल्यान दवरला विचार तुजो प्रश्न स्पीकर सर फुडले प्रश्नाचे वतलो की हाफ एन अवर जाल्लो आसा एक प्रश्न Answer होता दिला. स्पीकर सर स्पीकर सर हांव उत्तर दिता मरे तुम्ही हाका गोल विचारतकच आसा न्ही एकाच गोल- प्रश्नाक गोल. तुम्ही 10 तो प्रश्न गुंडायता. विचारता आसता आनी उत्तर Speaker मेळोवपाक sir, करता. आम्ही हुंय गुंडायता मुखेलमंत्री गुंडायता एक प्रश्न एक प्रश्न एकच प्रश्नाक तुम्ही 5-6 प्रश्न विचारतात स्पीकर सर ही बिल्डींग जी आहा पळय न्ही ही बिल्डींग पूर्णता सेफ आसा तिजे स्ट्रक्चरल ऑडिट बऱ्या एजन्सी कडल्यान करूनय घेतला आमी आनी म्हणूनच केन्ना तिका केल्ली स्पीकर सर तिका वॉटर प्रुफींग जी आहा पळय न्ही केन्ना केल्ली स्ट्रक्चर आय टेल स्पीकर मी सर ताजो 2 वर्साच्या 1 वर्सा पयलीं ताजो स्ट्रक्चरल ऑडिट केला Now, आनी can you आतां please तेका- place that on the table of the house? स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता हे हावजान डिस्कस जावपाक जायना कारण तो असेंब्लीचो इशू हा Structural stability we cannot be discussed. सर तुका जाय जाल्यार तेजी कॉपी सेपरेटली हय मातशें दी स्पीकर सर थ्रू दिवपाक प्रायवेट लायता. दाखय म्हाका sir. स्पीकर सर स्पीकर सर हांव स्पीकराच्या थ्रू दिवपाक लायता तेणी Yes, sir. दुसरो जो प्रश्न Last एकूच question, विचारला. last question. एक मिनिट, मान्य- सांग तुझा मरे प्रश्न. सेनापतीक बस माननीय करून. अरे बाबा, माननीय तेजे मुख्यमंत्री उत्तर म्हणटा दिवपाचें हांव काबार कोता जालें सेनापती मुख्यमंत्रीन जायला काँग्रेसान दोतोर चंद्रकांत शेट्टी म्हाका सोदा तूं दोतोर GMC कोण बांदिल्लें आनी मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा बूक जेन्ना तुवें रिलीज केल्लो तुवें ते इनॉग्रेशना म्हणलें बुकाच्या इनॉग्रेशना म्हणलें की हे बुकाच्या आनी 100 वर्स काँग्रेसान केले एल्टन डिकोस्टा तुझो प्रश्न विचार दी तुका प्रश्न विचारपाचो ना काँग्रेसान कांय केलें तुजो ना डायरेक्ट तुका. प्रश्न विचार प्रश्न विचार काँग्रेसान केला आम न्यू आसो डायरेक्ट तुजो प्रश्न ना जावं फुडलो प्रश्न घेता सर बरें तूं बरें ट्रेनिंग घेवन आयला असो दिसता म्हाका आमगे कॉन्ट्रॅक्टरान बांदलो अजून बरें आहे तुमगे कॉन्ट्रॅक्टरान बांदलो मोठाय अरे याचो रेअर चार क्वेश्चन नंबर 2 श्री संकल्प बामणकर स्पीकर सर 4 क्वेश्चन नंबर 2 श्री संकल्प बामणकर स्पीकर सर GIC अरे तुम्ही विचार नसताना तुम्ही बाकीचे गजाली करता तुम्ही स्पीकर सर तू एक प्रश्न किती झाला? श्री संकल्प बामणकर. ना तू स्पीकर सर Yes. मुगे क्वेश्चन विचारला तुगे पुलीस स्टेशन स्पीकर सर पुलीस स्टेशन तूं आतां GICDचें काम बेगीन करपाक म्हणून सांगिल्लें आतां 5 वर्सां जाले केपें पुलीस स्टेशन अजून तुगे देरान प्लास्टरूंक जायना तुवें म्हाका पयर आन्सर दिल्लो मारगांव केपें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग तूं शिफ्ट कोत म्हूण वॉट एवर वी से इन दीस असेंब्ली ही आमगेली एक पवित्र वे तुवें एक सांगिल्लें त्या जाणा तुवें नोटेड म्हणलें आनी कोत म्हणलें तेच फाटल्यान कांय जालें ना Yes, प्रश्न विचार तुजो, प्रश्न विचार. आर यू गोइंग टू शिफ्ट इट देर केपें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आहा ते न्यू बिल्डिंगाक तूं शिफ्ट कोता
तुवें पयर म्हाका कोत हो म्हूण सांगलें प्रश्न PWDचो तूं विचारता GSIDC नो नो बाय यू सेड नो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री प्रवीण शेठ चीफ मिनिस्टर तुवें सांगिलां Because, ताबडतोब प्रवीण जावपाचो शेठ, डिपार्टमेंट प्रश्न विचारा. I may be डिपार्टमेंट permitted to चलना ask question पुलीस number स्टेशन 3B. वया पुलीस स्टेशन वया Question number 3B. ना एक कंप्युटर बिकॉज सर हो प्रश्न आसलो वाळवंटी नदीचेर ही वाळवंटीची नदी हांगासून केरी गांवांसून जी येता सांखळे गांवांत येता आनी मय मतदारसंघांत भितर सरता गेल्या 7 तारखेक 7 जुलयक तशेंच 1 ऑगस्टाक ह्या न्हंयचेर खूब उदक येयलें आनी पूरग्रस्त अशें सिच्युएशन तयार जालें हो फटको मागीर केरी भागांसून सांखळे लोकांक तसोच कारापूर विठ्ठलापूर ह्या गांवांत लागून पूरग्रस्त अशें वातावरण जालें आनी 1 ऑगस्टाक ह्या लोकांक हांगासून स्थलांतर करचें पडटलें करचें पडलें रिहेबिलेट करचें पडलें अशा तरेन जें सिच्युएशन जालें तें खूब भयानक जालें आनी हें सिच्युएशन गेले खूब वर्सां ह्या वाळवंटी नदीचें डिसेल्टिंग काम करूंक ना म्हणून जालां अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर तर म्हाजो प्रश्न असो आसलो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज रिसिव्ड एनी प्रपोजल टू डिसिल्ट द वाळवंटी रिवर इफ सो द डिटेल्स. स्वाती महाशय प्रश्न आसा तो फ्लडिंगा संबंधी आनी विशेष करून वाळवंटी नदी संबंधी एक बरो प्रश्न जेणे करून फ्लडींग जें ह्या वर्साक जालें विशेष करून जुलय म्हयन्यांत त्या संबंधी थोडेशें विवेचन थोडेशें चड वेळ न्ही ही गोश्ट आमी सगळ्यांनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनीक आमी लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हटल्यार स्वाती महाशय अंदूच्या वर्साक जो पावस पडलो पळय न्ही इट इज अ रिकॉर्ड रेन्स जुलयच्या सादारणशे 31 तारखे पर्यंत जवळ जवळ 80 इंच पावस आनी जून म्हयन्याचो 20-30 धरलो जर जायत सादारणसो 120 इंच पावस जाल्लो आसा. नॉर्मली गोंयांत 120 इंच किंवा 130 इंच पावस जो आसा पळय न्ही हो फूल सिजनाक पडटा म्हणजे अप टू सप्टेंबर पर्यंत पूण अंदूच्या वर्साक मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज वगैरे वगैरे गोश्टी जे आसा ताका धरून आसूं पावस जो आसा पळय भरपूर मोठ्ठो प्रमाणांत पडिल्ल्या कारणान आनी विशेष करून वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही तिका फ्लडींग शापोरा नदी आसा तिकाय फ्लडींग जाल्लें आसा. आमी सादारणशे एक 7-8 वर्सां पयलीं वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही ताचेर डिसिल्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणांत केल्लें म्हजेर जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 3-4 कोटी तेन्ना डिसिल्टिंगाक मोडिल्ले. आतां हाका सादारणसो 5-6 वर्सांचो कालावध जाल्लो आसा मायजर म्हटल्यार कोता येता. लोकांक आमची एक संवय आसा घरा कडेन किंवा वाड्यार जें कितें नाका पळय न्ही तें व्हरून व्हाळां उडोवपाचें तें मागीर एखादी कापिल्लीं झाडां आसूं केळी आसूं कचरो आसूं व्हरून व्हाळां उडोवपाचो आनी व्हाळांतल्यान मागीर तो जेन्ना पावस पयलो पावस दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर तें मोठें न्हंयक येवपाचें आनी त्यामुळे आनी काही ठिकाणी अडून उरपाचें सगळें सामकें व्हांवून न्हंयक येता अशें ना वाळून काही ठिकाणी ते अडून उरता न्हंयचेर बीन ज्या जाग्यार टर्न आसा थंय अडून उरता आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक जाणीव जावपाक जाय तें म्हटल्यार नालाज किंवा रिवर्स इज नॉट द प्लेस फॉर डंपिंग दीस कचराज किंवा मोडिल्लीं झाडां सुकिल्लीं झाडां वगैरे वगैरे हें आमी सगळे गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय कारण लक्षांत घेयात की हाजे मुखार सुद्दां असोच मोठ्या प्रमाणात पावस येवं शकता आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षिता जी आसा पळय सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंदी आनी त्या संबंदी आमी काम करपाक जाय आनी तें म्हटल्यार नालाज आनी रिवर्स इज नॉट द डंपिंग प्लेस फॉर कचराज म्हणना हांव जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें अशी एक संवय जाल्ली आसा. आतां वाळवंटी न्हंय संबंदी जें कितें फ्लडींग जालें त्या संबंदी म्हाका आमच्या मानादीक आमदाराक सांगून दिसता तें अशें नोव्हेंबर डिसेंबरांत आय वील पूट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जाला जर जायत जाल्यार त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आनी समवेर इन जानेवारी फेब्रुवारी वील टेक अप डिसिल्टिंग वर्क इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड. माननीय आमदार दिव्या हाणें सुद्दां हो विशय म्हजे कडेन 1-2-3 वेळा काडलो आनी म्हणून तुमकां सांगता की वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही त्या न्हंय संबंदी डिसिल्टिंग करपाचो हे विचार जो आसा पळय न्ही पयलीं सर्वे करून घेता पॉयंट्स जे आसात ते आयडेंटिफाय करता आनी नंतर मागीर सादारण इवन म्हादय सुद्दां इनफॅक्ट ह्या वर्सा येता त्या सिजनाक कारण फाटल्या सिजनाक आमकां चड काम करूं मेळूं ना कारण इलेक्शन कोड जाल्ले कारणान मार्च एप्रील मे 2-3 म्हयने आमकां विशेश काम करूं मेळूं ना आनी ऑफकोर्स त्या शिवाय जालां अशें की आमी म्हटलां तशें की एकदम हेवी रेन्स आयले हे फाटी रिकॉर्ड रेन्स म्हटल्यार जाता पूण तरी आसतना ही स्टडी करता आनी जानेवारी फेब्रुवारीच्यान डिसिल्टिंग करपाक सुरवात करता. स्पिकर सर मंत्र्यान जें उत्तर दिल्लें आहा तितून हांव सॅटिस्फायड आहा पण स्पिकर सर हे जे आमी
एक प्रपोजल मूव केल्लें की 20 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हांवें एक प्रपोजल मूव केल्लें की वाळवंटी न्हंयचें 7-8 वर्सां जाले डिसेल्टींग जावंक ना, ह्या वर्सा जावचें म्हणून. पण तेजेर म्हाका उत्तर येयलां की आजून एस्टिमेट जावंक ना. म्हणून एक सांगपाक सोदता की 5-6 म्हयने जर एस्टिमेटूच करपाक जर घेतलें जाल्यार काम कशें जातलें. तर हितून म्हाका दिसता की जे सिरियसनेस आमच्या ऑफिशियलांनी दाखोवपाक जाय आसलें की 6-7 वर्सां आमचे डिसल्टींग जावंक ना, पूरग्रस्त सिच्युएशन येवंक शकता, अशें जर विचार जर पयलीं केल्लो जाल्यार कदाचित हें काम फुडें वयतलें आसलें. पण तें जालें ना. दुसरें जी जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आसतली की न्हंय आपली साफ दवरपाक जाय. हितून म्हाका सांगान दिसता स्पिकर सर की जी झाडांचें अपरुटींग जाता आनी झाडां उदकान उरोवन ती एके कडेन खंय येवन तरी सांठवता आनी त्या मागीर ताका लागून बाकीचो गाळ साचता. हें करप किंवा हें काडप आनी हें निरीक्षण दवरप हें खूब गरजेचें आसता. एवरी इयर ह्यो न्हंय ज्यो आसता ह्यो इन्स्पेक्शन करप हें खूब गरजेचें आसा. खंयच्या टनाचेर गाळ साचलेलो आहा, खंयसर झाडां साचलेली उरलेलीं आसा, हें पळप हें खूब इम्पॉर्टंट. काडी नासलेल्यार चलता, पण ती त्या ज्या जाग्यार लॉगींग जाल्लें आसता, क्लॉक जाल्लें आसता, तो तरी जर काडलो जाल्यार तितलें आमचें तें सिच्युएशन आमी मॉनिटर करून तें फुडें व्हरोंक शकतले किंवा सिच्युएशन जें वर्स्ट सिच्युएशन जाता तें तरी कंट्रोल करूंक शकतले. दुसरें स्पिकर सर, ह्याच न्हंयचेर वाळवंटी न्हंयचेर आमचो एक बंदारो आसा आनी त्या बंदाऱ्या वरसून सेजा गोवा उदक पंपींग करता. म्हणजे ही न्हंयचें उदक कंपनीन वचोन WRD डिपार्टमेंटाक आमच्या फंडिंगूय मेळटा थोडेशें. म्हणून म्हाका सांगपाक सोदता की जी उदका पासून आमकां जे पयसो मेळटा तोच पयसो जर आमी जर हेजे वाळवंटी न्हंयचें क्लिनींग करपाक जर घातलो किंवा बाकीचे जे आमचे आनी प्रश्न जे आसतले आमकां रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय. प्रश्न विचारा न्ही, प्रश्न विचारा. हो प्रश्न असो आसलो की आमी जो प्रपोजल घातलो तो डिले जाल्लो आसा. तेजेर मान्य मंत्र्यान हेजेर विचार करून आमकां बेगींतल्या बेगीन हे पूरग्रस्त स्थिती फुडें जावंक जायना म्हणून आमकां हेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय स्पिकर सर. महोदय, माननीय सभापती महाशय, म्हाका माननीय आमदाराक उतर दिन दिसता आनी कमिटमेंट की मुखाले 2 म्हयन्या भितर म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत हांव सर्वे करून घेता. जमल्यार तुमकां दोगांयकूय बरोबर घेवपाक लायता किंवा हांवूय येवपाक पळयता जमलें जर जायत जाल्यार. आनी एन्टायर सगळे वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही, जाका ब्लॅक स्पॉट्स आसात, थंय सर्वे करून जो इस्टिमेट आसा पळय न्ही, पयलीं मध्यंतरी थोडें डिसेल्टींग केल्लें, पूण मोठ्या प्रमाणांत थंय डिसेल्टींग करून घेवया, जेणे करून मुखाल्ले 5-10 वर्सां भितर म्हणजे वर्सा पर्यंत ह्या न्हंयच्या संबंदी पूर येवपा संबंदी हें अडचण जावची ना, म्हणजे प्रॉब्लेम आसची ना, अशा प्रकारची काळजी घेवपाक पळोवया. डॉक्टर जनगण शेट्टी. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, श्री जी तारुलकर. Because I may be permitted to ask 4A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, म्हाका प्रश्नाचें म्हाजें उत्तर दिलां, फक्त मातशें थोडें क्लॅरिफिकेशन जाय आसलें. हे रिगार्डींग 2 खांबा धारगळ बाय अंडरपास. स्पिकर सर, गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जाला फंक्शनींग, टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागलेली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक. स्पिकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा, हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास. स्पिकर सर, सॉरी, हांणी जो प्रश्न विचारला तो नॅशनल हायवे 17, ओके, म्हणजे न्यू NH 66 पत्रादेवी टू करसवाडा. हो स्पिकर सर रस्तो कंप्लीट जाला. जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात. खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी PWDक तेंच विचारलें खूब जाणांनी खूब कडेन. आनी कारण कितें स्पिकर सर, ना रस्तो जर वयल्यान गेलो जाल्यार सकयल्यान म्हाका गिरायक जावचें ना, आमची दुकानां सगळीं बंद जातलीं, ओके, हें रिजन. म्हणजे आमकां गिरायक जावचें ना. आनी सगळो रस्तो जाल्या उपरांत स्पिकर सर हांगा आतां लक्षान आयलां
की तो क्रॉस करतले आसत 2 खांब्या कडल्यान हांवूय तेवटेंतल्यान वयता आसतना पळयता. इट इज रिस्की. म्हणजे तेवटेंतल्यान क्रॉस करूंक, कारण 2 खांब्या वयल्यान म्हणजे तुजे पारशे पत्रादेवीच्या तेवटेच्यान येवपी लोक हे 2 खांब्या कडल्यान टर्न करून तांकां हायवे क्रॉस करून हेवटेन येवपाक जाय. आनी अक्षरशः हायवे वयली गाडी ही रावूच शकना, कारण ती स्पिडीत आसता. आनी ताकाच लागून तर तेन्ना थंयसर फ्लायओवर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो. आनी तो फ्लायओवर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो. आनी तो उलटे म्हाका विचारता, म्हणजे PWD विचारता. होम डिपार्टमेंटाक विचारलें जाल्यार गोश्ट वेगळी. कितले एक्सिडंट जाल्ले तुका खबर आहा काय म्हणून. म्हाज्या PWD खबर ना, होम डिपार्टमेंटाक खबर आहा. आनी वयल्यान स्पिकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन. आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप. आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो. आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून. आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. स्पिकर सर, हे हांव एक फावटी म्हणजे हांवें आतां मुद्दामून म्हटलां की हेन्स फोर्थ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमदार येतले वतले, पण आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता पळय आसात वीच इज अ लॉंग रन फॉर द 50 years 100 years आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. म्हणून तर स्पिकर सर, म्हणजे जे इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही किंवा जो प्लॅनिंग आसा हातूंत थोडेशे म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधींनी तेजो फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा. आनी हे विचार करूंक ना म्हणून आज भोगचें पडटा, स्पेशली एट दीस पॉयंट. म्हणजे तेन्ना कोण कन्सर्न आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना तेणी वाट लायल्या पळय न्ही, त्या खातीर तो रस्तो सकयल्यान जालो. त्या खातीर स्पिकर सर, म्हणजे ह्या विशयाचेर सांगता आसतना आतां आमी प्रपोज केला थोडीशी कळ धरा म्हणून सांग. आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, त्या खातीर आमी करता. तें कळपाक जाय तुका, तूं लोकप्रतिनिधी आसा. स्टेटस विचारला खंय मेरेन पावला ते. स्पिकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय. 46 crores of rupees आमकां एडिशनल मोडचें पडटा. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर विचार 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 तूं बसलो म्हाका दिसलें ना 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 ते उलयतालो म्हणून बोल्ला. म्हाका दिसलें तूं म्हाजो एक प्रश्न सारको उत्तर मेळना म्हाका. विचार तुजो. स्पीकर सर म्हाका बरोबर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सांगलां ते खरेंच बरोबर आहा. कित्याक हांवूय जाणा त्या टायमाचेर जेन्ना पावर हांव नासलो, हांव हेका नासलो, काही लोकांनी सायनी दिल्ले आनी ह्यो अंडरपास कॅन्सल करपाचो 50 crores तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तेन्ना आसलो तो कॅन्सल करपाक लागलो फोर्सफुली त्या टायमाचेर. तो कंप्लीट प्लॅनान आसलेलो तो कॅन्सल करपाक लागलो, हे मान्य आहा. स्पीकर सर ते आतां तेंच्यांनी केला, हे आतां तुमीच सांगल्यात कितलो त्रास. विचार प्रश्न विचार तुजो प्रश्न विचार. स्पीकर त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर एक मिनिट ताजे विचार विचार. तो डिपार्टमेंटा चेअरमॅन आसलो तेजो मंत्री आसलो तो. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न म्हाजो, जेन्ना आमी दोगूय आमदार पेडण्याचो आनी मांद्र्याचो त्याच रोडांतल्यान आमी क्रॉस करतात, आमची घराय थंयच आनी 2 स्कुलां लागतात, लोकशिक्षण लागता आनी मांगरीश विद्यालय. आतां कितें जाला हांगासर कॅटल पास एक केला आमच्या धारेश्वर देवळा कडेन वयता थंय. इशू इतलोच आहा की आतां बसीस जे स्कुलाचे आहात ते बसीस ते कॅटल पासांतल्यान वचनात, तांकां रेडकर हॉस्पिटलांत थंयसर वचून टर्न मारचें पडटा, नाल्यार आयदर ते बिनानी कडल्यान टर्न मारचें पडटा. आतां हे जर सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करतले जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आनी ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आनी तो सर्वीस रोड सारको ना. सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय, म्हणजे सर्वीस रोडाचेर आनी पार्किंग. स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं म्हणजे तेंच्यांनी आमचे मानाधीक मंत्री बाब नितीन गडकरी हांकां धन्यवाद म्हणपाक जाय. खरें अशा पद्दतीचे परत परत चेंजीस कोण कन्सिडर करिना, बट बाय मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी हांच्यांनी तो प्रपोजल कन्सिडर्ड केलो, ताका परत 46 crores of rupees सँक्शन केलें, ताजो DPR रेडी जालो, कन्सल्टंट ऑलरेडी, आनी तें काम केन्ना तर आमी घेतलें. म्हाका कन्सर्न आहा म्हणून सांगलें हांवें, कारण कशें आसा थंयसरल्यान स्कुला आतां तुवें सांगला तो सायडीचो रस्तो जो आहा पळय न्ही तो रोड जो आहा तेच्या अंदर गाडयो दवरता आसतात हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता. बट हेन्स फोर्थ म्हाका दिसता सगळ्या लोकप्रतिनिधी इन्क्लुडींग सरपंच पंच ZP हांच्यांनी म्हणजे प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही तें प्लॅनिंग अशा पद्दतीन बदलूंक लावचें न्ही वीच कॉस्ट फॉर द गव्हर्मेंट.
आनी ते लोकांचो आतां पर्यंत जे एक्सिडंट जाल्या पळय न्ही ताका खरें म्हणजे सरकार जबाबदार म्हणूंक जायना तुमी त्या खातीर त्या खरें म्हणजे तेन्ना जो प्लॅन चेंज केला पळय न्ही ते जबाबदार आसात. स्पीकर सर लास्ट प्रश्न माझा. लास्ट क्वेश्चन विचार. लास्ट स्पीकर सर सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळे एक्सप्लेन केल्ले कितें खंय कितें कशें जालां आनी कशें घडटा तें. लास्ट म्हाजो प्रश्न आतां हो फ्लायओव्हर जातलो ह्या फ्लायओव्हराक टायम लागतलो. आतां टायम लागल्या कारणान आसा तेच्या पोजिशनान जर आमी ओगी रावले जाल्यार ते तुमी म्हणटा ते थोड्या आमच्या स्थानिकाचो हे इशू आसलो तेंची मिस्टेक आहा. पूण आयज जर थंयसर आमी प्रिकॉशन्स घेयना जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लम जातलो. म्हणजे म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आहा की तुमी कितें प्लॅन केला ते रम्बलर्स घालपाक सायनबोर्ड आनी स्पीड लिमीट इम्पॉर्टंट आहा आनी कॅमेरा जाताले घालपाक. इन्स्ट्रक्शन दिला प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर. आमी थंयसर जे आसा पळय न्ही ट्राफिकूय दवरला थंयसर रम्बलर्स घालपाक लायल्या आनी इवन दो जाता जाल्यार टायम बीन आमी आमी सिग्नल जे आहा पळय न्ही ते प्रपोज करता आनी सिग्नल घालता. स्पीकर स्पीड लिमीट मातशें तितक्या पुरती मातशी हे करपाक सायनबोर्डूय लायता आमी आनी पुलीस थंय फक्त होमगार्ड एकटो रावता थंय आनीक घालपाचें. पूण प्रश्नाचें उत्तर जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना जीत बाब आमचो आमदार मागतलो परतून परतून ऑनरेबल CM तेणी केलां. म्हाका प्रश्नाचें जे आज ते गोवोरमेंटाक तेन्ना 20 कोटी पडटाले आज 55 crores पडटा ब्रिज बांदपाक. हेका जे नांवां जाय स्पीकर सर म्हाका कोणे विथ नेम्स कोणे बंद केले आनी आतां एक्सिडेंट जाता म्हणटा पळय आनी तांकां त्रास जाता म्हणटा पळय ही नांवां कित्याक ना स्पीकर सर. CMन उत्तर दिलां तेजेर. स्पीकर सर इन रायटींग डिपार्टमेंटाक तेन्ना दिल्ल्या प्रश्न जाता म्हजो प्रश्न डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी नांवां आसात पळोवपाक चॅक करपाची. स्पीकर सर प्रश्नाच्या उत्तरान CMन उत्तर दिलें की बंद केले. ते कोणे बंद केले कसले लेटर दिले तेणें CMन स्पश्ट सांगपाक जाय. आज एक्सिडेंट कोणा लागून जाता इतले जाण जर एक्सिडेंट जावन कोणाक जर डॅमेज जाता मरता जाल्यार कोण जबाबदार ताका. हे CMन उत्तर दितना सांगलां की हेणी लेटर दिले तेणे लेटर दिले हेणे लेटर दिले तेणे लेटर ते मातशें खंयचे लेटरान कोण ते मातशें सांगचें. स्पीकर सर म्हाजे कडेन लेटराची कॉपी आसतना म्हटल्यार तेद्या वेळाचे सरपंच पंच आनी टेबल ऑफ द हावस कर आतां ना जाल्यार टेबल ऑफ द हावस कर आमी वाटता आनी लोकांक कळटलें. स्पीकर सर स्पीकर सर हांव फाल्यां जे आहा पळय न्हू ते टेबल म्हाका जें पत्र दिलां त्या म्हणजे तेन्ना जें दिलां 2022च्या पयलीं तें पत्र हांव फाल्यां दवरतां. ताजेर सायनी कोणी कोणी मारल्या पळय न्ही त्यो निलेश बाबांनी पळोवच्यो जितान पळोवच्यो प्रविणांनी पळोवच्यो म्हणजे जेणे करून कळटलें की बाबा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना विरोध कोणी केल्लो आनी विरोध करून जे एक्सिडंट थंय जाल्या ताका जबाबदार कोण हेंय कळोनी जेणे करून तेजी कॉस्ट जी वाडली बरोबर तो कोण दितलो. कॉस्ट आयज 30 कोटी रुपया सरकाराक एक्स्ट्रा रिकवर करता CM सर तेणे कोणे बंद रिकवर कर तांचे कडेन. शो मस्ट गो ऑन. कोण म्हणतो कसलो शो मस्ट गो ऑन हांगा सरकाराक कॉस्ट पडटा प्रत्येकाक. स्पीकर सर म्हणजे आंदोलनां करपाक सोंपें आनी प्रत्येक जाण जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रत्येक जाण येयलो हे बंद कर ते बंद कर हे करपाक सोंपें. तेजी कॉस्ट फुडले फावटी कितली वाडटा ती पळोवपाक जाय आमी. सेम केस फाटले फावटी कोणा कडेन करतलो. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे काय ना झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. सर रायझिंग ॲक्सिडंट इन द स्टेट 5C. स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्युटर शीट. स्पीकर सर हो जो प्रश्न आसा तो सगळ्यांक लागता. रोज आमी सकाळीं उठले जाल्यार कितलेशेच अशे ॲक्सिडंट जाता आनी हेतून कितलेशेच लोक वतात. हो जो प्रश्न आसा हो सगळ्यांक लागता सगळे जाण प्रयत्न करता आनी हाका सगळ्यांनी काळजी घेवपाची फक्त सरकारच सगळें करचें ना. ह्यो एक्सिडंट कमी जावच्या खातीर सरकार खूब प्रयत्न करता. सो तेन्ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅझेट नोटिफिकेशन केल्लें 29 जुलय 2021 आनी हेतून कितें केल्लें जे सेक्शन 135 आसा मोटर व्हेहिकल ॲक्ट 1988 हातून अमेंडमेंट केल्ले आनी ह्या अमेंडमेंटा प्रमाणे रोड इंजिनियरींग कमिटी केल्ली आनी ही कमिटी कंप्रायजीस ऑफ चीफ इंजिनियर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट SP नॉर्थ SP साउथ सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर. म्हाका मुख्यमंत्र्याक इतलें विचारपाक जाय हे कमिटीचे कितले मिटींग जाले आनी म्हाका लास्ट 4 मिटिंगाचे म्हाका हे जाय मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय. एटलिस्ट लास्ट 2 मिटिंगाचे मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय आनी ह्या मिटिंगाचे मिनिट्स जशे मेळ्ळे काय मागीर हांव सेकंड क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे एक्सिडंट स्टेटींत कमी जावपा खातीर हांगासर पुलीस डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आनी ट्राफीक डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां कंबायनली काम करता. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाजी कंटिन्युअसली आमी पब्लीक हियरींग सुद्दां
म्हणजे लोकांनी एका सजेशन्स दिवची म्हणून एकदा पब्लीक हियरींग तिनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन निलेश PWD मिनिस्टर आसतना आमी टोटली पब्लीक हियरिंगूय घेतलेली. हाजी स्पीकर सर आमी टोटल जे आसा पळय न्हू हाजी एक तुमी सांगला त्या प्रमाणे आमी कमिटी काडलेली आनी ती कमिटी काडून हाजे एक्सिडेंटल प्रो झोन हे आमी एक्सिडेंटल प्रो झोन फायनलायज केल्या आणि हेज्यो कंटिन्युअसली फक्त म्हाजे कडेन आत्तां ह्या इट इज एन ट्राफीक जे आसा पळय न्ही म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ही मॉनिटर करता आनी हेजे मिटिंग्स आनी बाकीचे सगळे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पळयता. मिटिंगेचो चेअरमॅन असता, चीफ इंजिनियर PWD असता नॅशनल हायवेचो आणि सेकंड मेंबर असता ट्रान्सपोर्टाचो मेंबर असता आणि मागीर पुलीस असता आणि ही मिटिंग क्वार्टरली करपाची असता. सो वर्साक 4 रिपोर्ट येतले आणि 2021 हे नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. सो लास्ट 2-3 वर्सां कितले मिटिंगे जातले, तुम्ही खंय हे ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट केलात, खंय तुम्ही स्पीकर सर हेजे टायम टू टायम आमी 19/6/2023 इम्प्रुवमेंट ऑफ द 33 एक्सिडेंटल प्रो झोन अँड 23 ब्लॅक स्पॉट हे तेजे आयडेंटिफाय केल्या आणि ते ऑलरेडी जे आसा पळय हेजे सर्क्युलेट केल्या PWD आणि बाकीचे सगळे हेका. स्पीकर सर 6 मे 2024 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 25 एक्सिडेंटल प्रो झोन आणि 14 ब्लॅक स्पॉट इन द स्टेट ऑफ गोवा आणि ते सगळे जे आसा पळय न्ही ते इम्प्रुवमेंट केल्या. स्पीकर सर आमी परत आसा तेजे 5 मार्च 2021 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 39 एक्सिडेंट प्रो झोन हे आमी फायनलायज केल्या. हाजे टोटल जर ताका जाय आसत जाल्यार बाकीच्या सगळ्या मिनिट्स आणि तेजे सगळे हे जे आहा पळय न्ही तुका इन डिटेलान तुज्या दिलाच, बट ताज्याय भायर जाय आसत जाल्यार टायम टू टायम हे आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केल्ले. म्हणजे रिसेंटली लास्ट मिटींग 19/6/2023 हाका जाल्या आणि त्यांनी इम्प्रुवमेंट 33 एक्सिडेंटल प्रो झोन आणि 23 ब्लॅक स्पॉट हे दाखयल्या. टायम टू टायम आमी हे काडीत आसा खंयचे आनी कितें इन केस तांकां जर जाय आसत जाल्यार हांव टेबल ऑफ द हावस दवरता, कारण जे टायम टू टायम आणि हेजे मिटिंग्स आणि आमी हे जे आसा पळय ते सजेस्ट करीत आसा. स्पीकर सर थँक्यू. मुख्यमंत्र्यान म्हणजे कशी आसा एक मिटिंगे बी जातात सगळे सरकार सिरियस आसा हे म्हाकाय खबर आसा. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, ही कमिटी डिसायड करता की एक्सिडंट प्रोन झोन डिसायड करता, ब्लॅक स्पॉट आणि शॉर्ट टर्म मेजर्स आणि लाँग टर्म मेजर्स करता. आता शॉर्ट टर्म्स मेजर घेतला आसतले, आता ही मिटिंगे जावन असे खंयचे ब्लॅक स्पॉट किंवा ॲक्सिडंट प्रोन झोन हाचे लाँग टर्म्स मेजर घेतला आणि हे ब्लॅक स्पॉटातले कन्वर्ट जावन व्हाईट स्पॉट जाला किंवा ॲक्सिडंट प्रोन झोन हांगा ॲक्सिडंट कमी जाला अशें म्हाका नॉर्थ गोवाक जर स्पेसिफीक आसा नॉर्थ गोवाक जाल्यार म्हाका मातशें सांगपाचें मुख्यमंत्री. स्पीकर सर एक्चुली हाजे आयडेंटिफिकेशन जे आहा पळय न्ही आमचे SP नॉर्थ आणि SP साऊथ हे पुलिसा कडल्यान, कारण डायरेक्टली पुलीस इज डिलींग विथ दीस इन्सिडंट्स, कारण एखादो जाल्या उपरांत ते टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही टू द चेअरमॅन ऑफ दीस ह्या कमिटीच्या चेअरमॅना खातीर बरयता चेअरपर्सन. ओके, चेअरपर्सन ऑफ द नॅशनल हायवे रोड अँड ब्रिजीस विथ द PWD आल्तिनो हेका बरयतात. अशें जे आहा पळय न्ही वेगवेगळे दोनूय कडले हांव तुका लिस्ट तुमकां जाय आसत जाल्यार नॉर्थ गोवातले पुराय लिस्ट जे आहा पळय ते दिवपाक शकता. कितले एक्सिडेंटल प्रो झोन आहा पळय न्ही म्हाका फक्त सेपरेट करून दिवचे पडटले दोनूय. हितूंतले म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवातलेच जे आहा पळय न्हू वीच इज ना मिक्स आसा दोनूय. स्पीकर सर म्हाका इतलेच जाय, नॉर्थ गोवान 1-2 तुम्ही स्पॉट आयडेंटिफाय करून सांगता किंवा बिचोलेन हो ब्लॅक स्पॉट आसलो आणि लाँग टर्म मेजर म्हणजे नाल्यार कितें आसा न्ही हे सगळी मिटींग इंजिनियरींग कमिटीची मिटींग घेवन फायदो कितें आसा जर एक ब्लॅक स्पॉट व्हाईट स्पॉट जायना म्हणून म्हजें इतलेच विचारपाचें आसा. एका शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म अशा 2 बेसिसाचेर एक म्हणजे आमी थंयसर सायनबोर्ड घालप, सिग्नल घालप, रमलर्स घालप, ओके, आणि टेम्पररी वायडनींग करप. हो जो आसा पळय न्ही ते टेम्पररी मेजर्स रोखडेच घेता आणि थंयसर ट्राफीक अपॉयंट करप. लाँग टर्म मेजरान आमकां त्या रस्त्याक बायपास किंवा तो खूब वायडन करप किंवा एखादें जंक्शन आसा पळय न्ही जाल्यार तें जंक्शन आनीक वायडन करप हो प्रकार आमी लाँग टर्मान करता. त्या खातीर तेंच्यांनी विशेश करून जर पळयत जाल्यार तेंचो अजुनूय आमी पळयता की अस्नोडा जंक्शन म्हणजे अस्नोडा तेंच्यांनी ब्रीज क्रॉस केल्या उपरांत एक रोड जो तेंच्या साळात वता एक रोड बिचोले येता. दीस इज अ लाँग टर्म. एक्चुअली तेच लाँग टर्म रिजॉल्व करपा खातीर आमी अस्नोडा तुमच्या तांबड्या रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली बायपास रोड काडून तुमच्या हाज्या कडेन हाडटा, म्हणजे डायरेक्ट दायमा कडेन हय थंय हाडटा. म्हणजे दीस इज अ लाँग टर्म आणि ऑलरेडी एक्विजिशन जालें 90% एक्विजिशन जालां. म्हणजे सगळें कंजेशन एवॉयड करप हो सरकाराचो लाँग टर्म प्लॅनिंग आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट वर्किंग करता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाचें जालें आसत जाल्यार काणकोण स्पीकर सरांचो जो रोड आमी मनोहर पर्रीकर बायपास जो रस्तो बांदलो
4 रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली आमी कारवार बायपासाचेर पावता आज 5 मिनटांनी पावता फक्त 5 मिनटांनी स्पीकर सरांक खबर आहा पयलीं ह्या रस्त्यार वचपाक 1.5 वर लागतालें विजय वाठारांतल्यान थंयच्यानूच वयतालो दिसता ना विजय 1.5 वर कमीत कमी लागतात थंयसर वचपा खातीर कमी लागताले आज 5 मिनटाच्या वयर रस्तो लागना फक्त 5 मिनटां म्हणजे डिसिजन प्लॅनिंग तो सांगतालो पळय न्ही हे BJP सरकारान केलां ताका सांगपाक जाय म्हणून म्हटलें आनी इट इज वन ऑफ तो गेला तेच्या रस्त्या वयल्यान बस सांगता बट एकदम जे केलां तें बरें केलां म्हण वीच इज अ 4 लेन हायवे गालजीबाग माशें आनी तळपण ह्या 3 न्हंयचेर एकूच ब्रिज बांदून कंप्लिटली मनोहर पर्रीकर बायपास अशें त्या कंप्लीट रोडाचें नांव आहा केन्ना जाय जाल्यार मदल्यान पयलीं वचोन पळय 40 मिनटां स्पिडीच लागता पण पयलीं सामान्य मनीस जाता जाल्यार 1.5 वर लागतालें पण आज अक्षरशः 5 मिनटाच्या वयर लागना कृष्णकांत हांगा सोंपता थँक्यू सर जिरोवर श्री कृष्णा साळकर Because fear and anxiety among taxi operators and owners regarding the business carried out by private buses without any permit at the Vasco railway station in the wee hours of the morning as well as in the evening, thereby depriving the taxi owners who have been operating for all these years of their daily earnings. Fear that there may be a law and order situation cannot be ruled out. Steps the government intends to take. आमचे वास्को रेल्वे स्टेशना फुडें सरचे टॅक्सीचो स्टँड आसा आनी टॅक्सीवाले आसा थंय ते इतले वर्सां बिझनेस करत आशिल्ले विदावट एनी प्रॉब्लेम म्हणजे सकाळी फुडें 5 एक ट्रेन येता आनी सांजची एक ट्रेन येता पूण आतां खंयच्यो तरी बसीस थंय येवपाक लागल्या आनी 100 रुपयांक सर हांव चॅक करपाक लायता खंयच्यो बसीस जर ऑन ऑथरायज आसत श्री जाल्यार कार्लोस पुलीस सेरेरा. डिपार्टमेंटाक सांगून स्टॉप करपाक लायता ठीक आहे श्री कार्लोस सेरेरा ना बरें श्री प्रवीण शेट Because of fear and anxiety in the minds of councillors, supervisors under GEDC counseling scheme, the Goa Education Development Corporation employed councillors and supervisors to serve as a dedicated professional in various high school, higher secondary school all over Goa. In the last 10 years, they have taken crucial tasks in enhancing students' well-being and academic success. It involves in supporting 198 school and 61 higher secondary school, thereby visiting 3 schools weekly, conducting workshop, consulting among students, teachers and parents. They serve as a trusted confidence among students dealing with sensitive issues like sexual abuse, self-harm, family crisis, anxiety, depression and various other issues. Statistics reflect the scope for reducing suicides, enhancing the career guidance, healthcare, education and welfare. Moreover, during COVID-19 pandemic, more severe challenges supporting students at remote areas with mental health crises, social isolation and therefore urge upon to improve the develop their employment security and fair compensation. Today, they are drawing 30,000 per month to the councillors and 35,000 per month to the supervisors, revised after 10 years of gap. I therefore request the government to kindly look into the matter, considering their dedicated work towards students, communities and institutions to enhance present salary and, if possible, to regularize their services to safeguard the security in their job along with the age bar in the long run. स्पीकर सर तांच्यांनी आमच्या GEDCच्या वतीन आसलेल्या कावन्सिलरांचो विशय हो सभागृहाच्या मुखार हाडला कावन्सिलर्स खूब बरें काम करता बऱ्या पद्धतीचें कावन्सिलींग एडेड आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी करता हांव एप्रिशिएट करता तांच्यांनी सॅलरीचो विशय जो आहा पळय तो आमी आतांच रिवायज केला हांव तरी म्हणजे GEDC डिपार्टमेंटाक सांगून बाकीचें कितें करप शक्य आसत जाल्यार तें पळयता श्री संकल्प अमोलकर Speaker sir, attention of the House is drawn on the issue of unknown person dumping garbage along roadside and secluded places in Mormugao constituency. It is noticed that the heap of wet and dry waste garbage, including building construction debris, are seen dumped along roadside and secluded areas. The miscreants do this act mostly during the dark hours, which goes unnoticed, thus creating nuisance in the locality. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, आमचे तुम्ही येयलेले पळय ते लोकेलिटीन तेजे सगळे रोडाच्या सायडीक पळय हे सगळे गार्बेजीचो आतां डंप जावपाक लागलेलो आसा आनी सगळे डेब्रिजीस स्पेशली कन्स्ट्रक्शनाचे
जे डेब्रीज आसा ते हाडून ते सगळे सायडीक उडयलेले आसा आनी हेजेर लक्ष कोणाचें ना चड करून रातचें जाता. सो हांव मागता आमचे होम मिनिस्टरा कडेन मातशें पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन दिवन हांगा मातशें तेंचेर एक्शन जावचें म्हणून. I just look into it. स्ट्रिक्ट करून आमी बंद करपाक लायता पळय एनी हांव वील डिसायड बोथ ऑफ. थँक्यू सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. And to draw the attention of the House due to rising fear and anxiety in the mind of people of Bicholim town, a few days back, one of the residents of Muslim Wada Bicholim reported a robbery at his house which was worth almost 1 crore rupees. He's a senior resident and an ex-defense personnel. The increasing concern is even more pertinent because the said case is less than a kilometer away from our police station. I do agree that the police department is doing their best to crack these robbery cases. But increasingly, the robberies are getting fearless, strict vigilance, faster conviction rate, and severe judiciary law is a must. Step that the government intends in curbing such antisocial element. एक व्हडली चोरी जाल्या सर. पुलीस आसा जवळच जाल्ली आसा. स्पीकर सर हांव इन्स्ट्रक्शन्स दिता स्पेशल विजय सरदेसाई. नॉर्थाक लक्ष दिवन पळोवपाक. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents and students answering NEET exam with regards to the allotment of examination center in other states. Speaker sir, 300 भुरगीं गोंयची NEET exam answer करतात. तातूंत 100 गोंयान अलॉट जाल्ल्या, 200 हैदराबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश अशे डिफरंट सेंटर्स मेळ्ळा. हे इशू केरळानूय आशिल्लो. केरळाचे MP सगळे एक जाले. बाब JP नड्डाक मेळ्ळे. बाब राजीव चंद्रशेखरूय इंटरव्यून जालो. आनी तांकां आतां अश्युरन्स मेळ्ळें आहा की तांकां सगळ्या भुरग्यांक केरळानूच सेंटर जातलें म्हणून. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें सेंट्रल इंजीन आपलें एक्टिवेट करचें. तो बाब JP नड्डाक मेळचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक गोंयान सेंटर दिवचें. स्पीकर सर हांवें कालूच हे स्पेशली म्हाका मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर आनी सुभाष फळदेसायांच्या म्हज्या लक्षांत हाडून दिलें. कालूच हांवें बरयलां आनी काल उलयलां बी हांव. आय एम ट्रायींग एट माय लेवल. कारण खूब लेट जालो तांचें खूब बेगीन जाल्लें. कारण हो विशय काल लक्षांत हाडून दिला म्हज्या. काल आडिना फुडें हांवें बरयलें आनी उलयलां. कारण लेट जाला बट तरी सुद्दां आय एम ट्रायींग माय लेवल. प्रेसिडेंट मरतो. श्री वेंजी वेगस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan youth for unable to get jobs in the post department due to Goa being attached to the Maharashtra circle, and almost all vacancies go to residents of Maharashtra. Previously, the Honorable Chief Minister had mentioned he would speak to the center and get an independent Goa circle for the postal department, due to which local youth shall get 100% placement. Speaker sir, because sir, जायत vacancy येयत आहे, हेजे मातशें लक्ष घालचें आनी हें करून घेवचें. स्पीकर सर. स्पीकर सर हे आमी ऑलरेडी बरयलां, पण फक्त हितून एक टॅक्निकली प्रॉब्लेम आहा तो सांगता हांव. कारण तांचें कितें जालां, दे आर कन्सिडरींग द 10th स्टँडर्ड मार्क एज अ फायनल हे, म्हणजे सिलेक्शन करपाक वेगळो इंटरव्यू आनी घेयना. 10वेचे मार्क लास्ट कन्सिडर करता आनी वी आर इन द महाराष्ट्र आनी गोवा सर्कल हे एक आसा. आनी तेंच्यांनी हांगासर त्या खातीर हायेस्ट मार्क आसलेले धरता. आनी आमच्या कडेन पयलीं कोंकणी शिकलेली रिजनल लँग्वेजान आमच्या ना. ती मराठीच जी आहा पळय न्ही, ती आमच्या 10th स्टँडर्डाच्या हितूर थर्ड लँग्वेज म्हणून आमची मराठी आसा आनी आत्ताच कोंकणी घेवपाक लागला. हो प्रॉब्लेम ताका लागून आसा. बट तरी सुद्दां आतां हांवें ताका कशें आहा, म्हणजे तुमी सेपरेटली फक्त गोवा सर्कल दिवन तुमी गोंयच्याच भुरग्यांचे 10thचे मार्कलिस्ट कन्सिडर करा. हें रिक्वेस्ट केलां, म्हणजे फुडल्या एडवर्टायजमेंटच्या वेळार ते जावपाचे हो प्रयत्न करता. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of theatre artists as Kerala Academy is planning to hold its 50th edition of annual theatre competition in the month of November 2024 as announced by its officials. This year being the exposition of St. Francis Xavier, it is requested that suitable date be decided by consulting the stakeholders so maximum participation of theatrists and public is ensured to commemorate the 50th year as well as to permit the devotees to celebrate the exposition event. Speaker sir, 50th, आता लास्ट टायम फेब्रुवारी मार्चान जाल्लें कॉम्पिटिशन. आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन ह्या म्हयन्याकूच जाला. आतां नोव्हेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आमी तुमी हें करपाक सोदता. पण 50th म्हटल्यार बरे भाशेन वचपाक जाय. कित्याक जायते डायरेक्टर पयलीं आहाय तेमी त्यात पार्ट घेयनाय. ते स्टँडर्ड लो जायत आहा कॉम्पिटिशनांचो. स्पीकर सर, तियात्र कॉम्पिटिशन जें आसा तेजे पार्टिसिपंटांनीच आमकां मागणी केल्ली आशिल्ली की नोव्हेंबर म्हयन्याक ती स्पर्धा घे म्हणून.
परंतु नोव्हेंबर म्हयनो आमचो इफ्फी जें आसा टोटल आमचो कला अकादमीचो मुख्य ऑडिटोरियम जो आसा जो बुकींग आसता आनी डेफिनेटली सगळे स्टेक होल्डर्सांक विश्वासान घेवनूच आमी नवी जे डेट्स जे आसात ते शेड्यूल करता हें म्हजें तुमकां उतर जावन आसा. श्री युरिया रेमो. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of local youths and aspirants at the recruitment advertisement notification released by the Goa University on 2nd August 2024 for filling of post of lecturers, associate professors on regular contract basis. The advertisement notification inviting application for the vacancies has not specified any requirements of domicile and knowledge of the official language of Goa. It is unthinkable that the recruitment rules of the Goa University do not provide for these basic safeguards to local students and youth. This is a very serious issue. The Honorable Chief Minister should look in this matter. Speaker sir, Planning Board and Professor Venkateswara, Dr. Abdul Salam, Keralache, Finance Committee, Dr. J. Pramila Devi, Keralachi, Board of Studies, Botany, Dr. John E. Thopil, Keralacho, Botany of Science, Commerce, Professor K. हो इशू कालूच हांव डिस्कस जाला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढलेलो हांवें. सर काल डिस्कस जाला स्पीकर सर, फ्लोर ऑफ द हाऊस दिला स्पीकर सर. आय डोंट नो परतून कसो क्वेश्चन येता स्पीकर सर. ऑलरेडी विषय जाला डिस्कस स्पीकर सर. आणि ऑनरेबल गेमन एश्योरन्स दिला आपण पळयता म्हण. आता परतून हांव 0 आवर कसो हाडू शकता, कसलो आमदार स्पीकर सर. 0 आवर म्हणले कितें जाता वाचू सर. गोपाल कुमार सर हांव 0 आवर म्हणले कितें वाचू. युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर हांव 0 आवर कितें वाचू. दिनेश काब्रा नांवां घेता स्पीकर तो. काल जाल्या उपरांत तुम्ही एकदा आता कदाचित म्हणजे स्पीकर सर मुखेलमंत्री बाब हांव तुज नोंदणी कितें हाडपाक सोदता. ही चोयल्या थिंगा केरलाची कॉलनी दिसता. तुवें स्पीकर सर हिंगा दिस इज विथ रिगार्ड्स इट इज एन इन्सल्ट that after 40 years of Goa University's incidents. स्पीकर सर काल जेन्ना आमी हेजेर क्लियर कट उत्तर दिला लक्षात आयल्या उपरांत तुम्ही नेक्स्ट दी मरे म्हाका उत्तर दी. तू उत्तर दी एक्सपांड करपाक माझे स्पीकर सर. स्पीकर सर अरे सर कितें उत्तर दिला. हे सगळी केरलाची कॉलनी करपा भोंवताय गोंयांत तूं. वो नाका जाल्ले उलयता. नाका जाल्ले डेटा हिंगा सगळे केरलाचे आय. what will you do to make sure बसून घ्या तुम्ही मेन्शन केलेली. Speaker, you look at it, it is a very serious matter. What will you make sure that this doesn't happen in the future? नेक्स्ट अटेंड कोस्ता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर थंयच उरलो. स्पीकर 0 आवर म्हणल्यार सर स्पीकर सर डिफायंड आसता. तुम्ही वाचला सर रूल बुकान. 0 आवर ऑफ वॉट एव्हर डे इज हॅपनिंग टुडे. काल डिस्कस झाला परतून कशें हाडू शकता स्पीकर सर. रूलिंग दिला तुम्ही सरकार. Because decision is final decision. He has already taken it. You cannot question the authority of the speaker. Position leader. You wait for Position leader. call after 7th. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of candidates who have appeared for the examination of Sewage and Infrastructure Development Corporation for the post of multitasking staff and work assistants have arisen due to the delay of their recruitment. Despite having cleared the examination, what steps the concerned minister intend to take? Speaker sir, हे गेल 2022 तुम्ही एग्जाम रिजल्ट डिक्लेअर केल्लो डिटेल. आता अडेच वर्सांनी अजून तुम कितें घेताय वो घेयनाय. म्हाका स्वता मिनिस्टर आय मगे कोण नाही केपे कोण नाही तरी पुसान दिता. बसून घ्या. Attention of this House is drawn to the fact that the people of Santa Cruz constituency are suffering as there is no proper community hall in Santa Cruz constituency. Speaker sir, पयले स्वादेर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. कित्याक एक बऱ्यांतले बरें कम्युनिटी हॉल आमकां दिवपाक केलेले. कलेक्ट्रेट बिल्डींग जी मेरशे येवपाची आहा थिंगा टॉप फ्लोराचेर वूय कॉलम ना थिंगासर आमच्या ऑनरेबल सीएमान दिवपाक केल्लेली. मात आतां स्पीकर सर जाला कितें की एका टायम वयतलो ही बिल्डींग जाता म्हणल्यार. ताका लागून मागता आनी रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका एश्युरन्स जाय सीएमाचे की म्हाका सेपरेट थिंगासरूच ग्रावंड फ्लोराचेर म्हाका हे कम्युनिटी हॉल बांदून दिवचे. हे म्हाका मातशें एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिवचे. स्पीकर सर तांच्यांनी सांगला ते हांवें नोट केला. हांव विचार करता. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn as in the minds of the parents of children going in Kujira school complex. As recently one person has set up a godown of hardware trucks for loading and unloading material.
this area is integrated school complex. Hence, such activities should not be carried out in this area. Urgent steps to be taken by the department. Speaker sir, Kujira complex जो आसा, थंय speaker sir व्हडले ट्रक येता आनी थंय कितलेशे जे भुरगे आसा ते येता वयता. So सीएमान मातशें पळोवचें कारण एड्युकेशन हब कुजिरा कॉम्प्लेक्स थंय काडून घेवचो स्पीकर सर. समज हें आसा जाल्यार कित्याक फोटोग्राफ जाल्यार हांव सीएमाक दिता खंय एक्झॅक्टली खंय करता तें. Speaker, sir, there's fear and anxiety. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of the people of Sonar, Tar and Kattari villages in Sawadde Panchayat of Varpoi constituency in Sattari, as the road connecting Sonar to Tar and Kattari villages submerged due to overflowing of Madai River located adjacent to these roads, thereby leaving the villages stranded. The said road is lying in a very low-lying area and therefore prone to flooding during monsoon as the Madai River water level rises, which overflows and submerges these roads. This flooding every monsoon has led to numerous disruptions for the villagers who are left stranded as their houses, roads and fields are submerged, causing loss of property and putting them in a risky situation. Recently, it has been reported on the 5th that the road and the nearby houses were submerged due to the flooding of the Madai, forcing the people to leave their vehicles on the side of the roads and walk through the dense forests to reach their homes, which is dangerous and a safety concern. I request Honorable Chief Minister to please request and direct the concerned authorities to put up a proposal to either raise the level of the road or build some retaining walls so that this situation that they face every year, they stop facing this every year. Yes. Speaker sir of PWD instruction. Yes. Postpone calling attention Sri Limao, Alton de Costa, Wendy Vegas, Cruz Silva, Carlos Ferreira, Vijay Sardesa and Viresh Purkar. Postpone calling attention. Chief Minister to me. हे दाबोलीमचे आन्सर दिता मांडला न्ही. या आय विल गिव द रिप्लाय. Speaker sir, the state government is aware about the proposed projected expansion plan of the Goa International Airport at Dabolim for the period of next 10 years from the financial year 24-25, wherein they proposed to acquire the approximate 8.3 acres of the land from the Indian Navy for the enhancement of the terminal building and related airside infrastructure. The Dabolim Airport has been performing to its optimum capacity and has 57% share in Goa's air traffic currently. The government of Goa has been lending its continued support to the Dabolim Airport by facilitating the development of the ancillary infrastructure such as the provision of the grade separator in the recent past and to reduce the traffic congestion in the vicinity of the new terminal building. The project consisting of the two flyovers of the NH-17B, the one towards the Verna side 710 meters and the other towards the Vasco side 579 meters. The total length of the two flyovers is approximately 1,289 meters at a cost of rupees 38 crores 52 lakh 16,550. The grade separators have been facilitated the smooth passenger movement towards the terminal building. The government has also acquired the land for the setting up of the Airport Authority of India staff colony and CISF barracks. The Manohar International Airport at Mopa has been conceived in an establishment and after due feasibility study and conducted through the expert agencies with International Civil Aviation Organization regarding the sustainability of both the airports in the state of Goa. Thus, that despite of this competition from the newly constructed international airport at the Mopa and the Dabolim Airport has been performing well. The passenger traffic of the Dabolim Airport vis-a-vis the Mopa International Airport at the same passenger and the aircraft movement from the January 2024 to the May 2024 at the Goa International Airport at the Dabolim. It is the January passenger domestic and international flights has already given chart Dilaven. Passenger at an aircraft movement from the January 24 to the Mopa or Doni Chartui Dilia. Total domestic passenger for the Dabolim Airport and the Manohar International Airport, it is a 47,34,524 passenger. Total international passenger for the Dabolim Airport and Manohar International Airport is an
238,315. The statistics indicates that Dabolim Airport shall be continue to operate smoothly, and it significantly in Goa's economy will remain inactive since the number of tourists visiting the Goa is increasing day by day. Both the airports in Goa shall sustain without any hindrance. Since the entire Goa state is an international tourist hub, and there is a tremendous potential for the growth of tourism in the entire state, including the utility of both the airport in Goa. As there will be always be the limit for the expansion of even the Manohar International Airport. Hence, the significance of the Dabolim Airport cannot be underdetermined, and it shall always be very needful facilities for the development of the tourism in the state of Goa. The government of Goa is committed to provide all the required facilitations for the expansion of Goa International Airport at the Dabolim to ensure continuity, viability and sustainability of the Dabolim Airport along with that of the Manohar International Airport. Speaker sir, Speaker sir, I scanned through your answer that you gave, and I will be very, very specific, and you have to be very specific while replying, Honorable Chief Minister. Speaker sir, we have to look at the serious practical issues in the interest of the stakeholders in tourism, hospitality. Sodach, Mukhyamantri pod muntalo, biupa goroz namo. Hui na hui aaj, je data share kotalo. This is pure data. This will show that Dabolim will be a ghost airport. Speaker sir, here two airport pod hai in close vicinity. Solpak. Basically, two airport Solpak tuka 24 million per annum traffic zai. Currently, it is about close to 10 to 11 million in both, if you look at North Goa, Mopache and Dabolinche. Because if we do not deliberate into measures samajam kelnan, measures ache magi rehta hai mukar. We will not be able, and we are left only at the market forces. Today, we are at the market forces. Because Goa Chamber of Commerce of GCCI je padhya, emi Pradhan Mantri Burele in 2024, expressing their apprehension about the potential closure of Dabolim Airport. Speaker sir, zoritor choilyar, trend zoritor choilyar, Spice Jet, Otra flight halyo to 3 zalyo, Go Air flight pod halyo land zatele Dabolim 16 te 0 zale, Indigo je grounded aircraft halle te shift zale, Qatar Airways, Speaker sir, they've ceased their operations. Oman Aeroflot, TUI, charters, they have decided to shift to Mopa. Uzbekistan Air and Emirates, they are in talks with GMR. Air Arabia is the 6th airline to move its base out of Mopa. Fly 91 is scheduled to start later this year at Mopa. And that's because what efforts, because coming from the industry, I feel, and right from the start, it was my appeal to the Chief Minister, कितको आम सांबाळपाक शकताय ओ गेली. Because Akasa has got a lot of additions. They are expanding in a big way. Air India is merging with Vistara. I believe they are both tied up. You have to look at that concept. Because ये दोन्ही एअरपोर्ट जोरीतोर ऑटोमॅटिकली सेव्ह जावपा नाय, आनी ते तुजे हातांत ना, केंद्राचे हातांत ना. हांव कितें आतां तुका सांगता. Because presently UDF ERA padya, they decide on the user development fee. You said you would write to them. Jain Daboli Maha is 1,791 for 25-26. And Mopage of user development fee is 840 rupees. Number 2, Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40%. Ami 2 वर्सां जाली उलयताय. Still they have raised. If you are not going to relocate, I believe chain reaction jata. It's like a chain reaction. All of these things, basically, Speaker sir, will lead to the closure of Dabolim. It is now or never. I believe that the Chief Minister basically should tell us very clearly. When I say clearly, Speaker sir, aaj jo uttar tu mag dila in your reply, and it is surprising. I och prashna, Speaker sir, maglolo 2A. With regards to details of international flights currently operating from Dabolim, shifted from Dabolim to Mopa, a flight padhe. Uttar te question tumge cut kele. Uttaru dilla maka. Aaj jenna uttar dilyar, you see there seems to be a drop in the international passengers. If you look, what was 45,000 in January has come down to 29,000 at Dabolim.
What was 252 in January has come to 198, the number of flights. So, Speaker Sir, म्हाका दिसता this user development fee and parking fees. Now, so long we have been talking. Have you written to aeronautical services, the authority? Have you written to bring down that fees? Speaker Sir, this government is responsible for safeguarding our economy, especially with regards to shifting of the airlines. And GMR, you all gave them a revenue sharing holiday dili from May 2024 to December. Why special treatment to GMR? Why attention is not given to Dabolim of shifting? Char tungele amdar hai from Mormugaon constituency. Now, to the point, this is a reply that is been given by the BJP central government to Captain Viriato Fernandes in the parliament. And this reply clearly states that this government is lying. I'll tell you why. Speaker Sir, the question was, question number 581. The details of the measures taken by government to ensure flight operation from Dabolim Airport continues and to encourage the flight operators to operate from Dabolim. Or ek part डालो. D, whether there is any procedure, rules for airline companies to report to the government, Ministry of Civil Aviation about shifting of operations from one airport to another. And if so, details thereof. I will read to the reply, and this reply is shocking. That means Dabolim is a ghost airport. If the reply, CND Ekubara dila, with repeal of Air Corporation Act in March 1994, the Indian aviation has been totally deregulated. Airlines are free to induct capacity with any aircraft type, free to select whatever markets and network they wish to service and operate subject to the compliance of Route Dispersal Guideline, RDGs, issued by the government and the approval of the schedule by DGCA, Director General of Civil Aviation. Airlines can do whatever they go, wherever they want. Tum pad sangtay amka, etli 2 वर्सां आम सांगताले. You have to get into some marketing strategy. Give them so that they come here. First of all, it's expensive. Tickets are expensive. Now they can choose. You can't stop them, nor can the central government stop them as per this line. That means Dabolim is a ghost airport. Ami poile tuka sanglele ki it is not possible. Unless you get to this is a very, very serious issue. Because Dabolim basically today is on the ventilator. And this government has put it in the ICU. The pulse rate is slowly ticking. But it is dying. When I say dying, because it's a death without dignity. Because we know it's dying. We are shouting here, but we are doing absolutely nothing. And we will allow it to die. But Speaker Sir, what are the steps? What are the steps? Can you do it? Is it possible? Because as per the reply, it is not possible. What will you do? You can, kon etle tinga, तुगे आन्सरा मत तू एक्सपांड करीत आहा सगळे एक्सपांड कोताय अरे फ्लायटूय नाही जाल्यार मागीर कितें एक्सपांड कोताय थिंगा व्हॉट इज द रिजन दिस इज बिकॉज Dabolim has to stay operational. You need of passengers and hospitality industry in South Goa. You need to shift it and ICU padha, bring it back into the operation theatre. You're a medical professional. Bring it to the operation theatre. Conduct the required operation. And Speaker, the question is, will you do it? Can you do it? Is what you need to answer. Very specific, because I'm answering as per reply. Central government, as of now, looks like doesn't have the powers. Will you amend this act? How will this happen? Is something that Dr. Pramod Sawant needs to answer. Thank you, Speaker. Next. स्पीकर सर उत्तर जें दिलां मंत्र्यान मुखेलमंत्र्यान तातूंत मुखेलमंत्री म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट has been performing to its optimum capacity and has 57% share in Goa's air traffic. Speaker sir, 57% the share aha, where is the fear and anxiety? There is no fear and anxiety. If it is having 57% share. Speaker sir, I will show you the figures of MOPA submitted to their lenders. They are saying that in the financial year 24,
domestic share is 50%, international share is 80%. In 25, 50%, 90%. In 26, 55%, 90%. In 27, 60%, 95%. In 28, 60%, 95%. हे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे जे फिगर्स दिल्या ते प्रमाणे सरकारान आमकां उत्तर पोस्टपोन करून पसून फट मारल्या. 57% जर शेअर दाबोलीचो आहा जाल्यार आमी आनी आबूज कित्याक जाल्या हांगा. स्पिकर सर, आतां लिडर ऑफ ओपोजिशनान सांगले खंयच्यो खंयच्यो ह्यो फ्लायटी गेल्यो त्यो. सगळे ऑल द फ्लायट्स फ्रॉम गोवा टू मेनलँड युरोप विच इन्क्लूड्स कतार, एर अरेबिया, एरोफ्लॉत, ह्यो खंयच्यान खंयच्यान तुका कनेक्शन मेळ्यो, ह्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आहा. मोपा टार्गेट करता 95% ऑफ आवर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल. दीस इज ऑन देअर. माननीय सदस्य मागीर कंप्लीट करूया आमी. नाही 5 मिनटां दी, जावचें ना. 5-10 मिनटां दी. ना ते जावचें ना. जावचें ना न्ही. आतां मातशें ताका फ्रेश आसतना घालया, नाल्यार मागीर तें जेवून थंड जातलें, अडीच पर्यंत स्थगीत केलं. सुशेगाद जातलें. आनी हें सुशेगादूच